जो मेरेन खणीर चलपी ट्रकांच्या दराचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन खणीर येरादारी करचे ना आनी करूंकूय दिवचे ना म्हण दिवचल ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुभाष किनळकर उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान चंदू मांद्रेकार। युनियमियसली एक डिसिजन घेतले आनी सोमारा ताका एक 13 तारखेक 16 तारखेक आमी ताका 16 डिसेंबराक सांगले की जो पर्यंत आमची जी पयली जे हे डिसिजन पेंडींग आसा तुजे कडेन रिगार्डिंग रेट्स ते पयली आमचे तूं पे कर। दोनूय लॉंग हॉलाचे आनी शॉर्ट हॉलाचे हे जे जो पर्यंत जायना तुजे कडेन तो पर्यंत आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन करचो ना। तशें आमी लेखी स्वरुपान डेप्युटी कलेक्टराकू आनी PIकूय कळयल्ले आहा। आनी मीन टायम तितूनसून आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो 30 तारखेक सोमारा 11:15 सुमार अपॉयंटमेंट दिल्लो आहा सेक्रेटरीयेन टू डिस्कस रिगार्डिंग हे रेट ऑफ रिविजन। कित्याक आमी बिचोले मायनिंगाचेर जो कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमच्या ऑनरेबल CMाच्या मुखार दवरूंक सोदता आनी आमकां विश्वास आहा की चीफ मिनिस्टर आहा तो कितें तरी तोडगो काडटलो हेचेर। इतकें सांगून आसतना मीन टायम हे जे कंपनीचे जे मॅनेजमेंट आहा इतके मदान जाल्ले आसा तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट करपाक हांगा म्हणजे आमच्या भितून खंय तरी फूट घालून ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लॉ एंड ऑर्डर हे पयलीं हातीन घेवंक सोदता। त्या खातीर हे जे कितें कृत्य करता हे जर अशेंच जर करूंक वचत आमी हे टॉलरेट करून घेवचे ना। आमी तेजेर स्ट्रॉंगली विरोध करता आनी जेन्ना CMा कडेन बसोन जे रेटीचो रेशो आसा कित्याक आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून रेट रिविजनाचो मुद्दो घेतलेलो आसा। 2.5 आमकां हे आसा डिझल कन्जम्पशन आहा त्या आदाराचेर 7 किलोमिटर आमचो डिस्टन्स आसा त्या हेजेर आमकां 15 रुपया 46 पैसे हो आमकां रेट मेळोंक जाय एज पर रूल। आनी स्पेशल आमचो मडी रोड म्हणून आमचे कडेन ह्या मॅनेजमेंटान 0.76 हो तुमचो मातयेचो रस्तो हो तुमचो त्या खातीर आमकां 0.76 एक्स्ट्रा जाता। हे इतके तांकां खबर आहा ते मॅनेजमेंटाक आपणाक कितके हे करूंक जाय। जो पर्यंत आमच्या रेटीच्या संदर्भात फायनल जायना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना आनी तांकां करूंकूय दिवचें ना।